बुधवार 27 मार्च. मुखेल वोळ. हांव ताका तुमच्या हातीन घालीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात? नियाळाक आधार. एक यादनीक आपल्या फिरगोजेच्या तरणाट्यांक घेवन वेळेर भोंवडेक वेता. कांय तरणाटे उदकांत पेंवोंक भितर सरतात, पूण दोग जाण ल्हारांनी बुडूंक लागतात. तेन्ना हो यादनीक आपल्याक ह्या सोमदिराच्या आदीन करता आनी ह्या तरणाट्यांक वाटायतना आपलो जिविताचो त्याग करता. ह्या यादनिकान आपल्याक ह्या तरणाट्यांच्या जिवितान एक उंचा मोलाचें स्थान जोडून घेतलें. इसायास प्रवादी सर्वेस्पराचो सेवक कोस्टाचें गीत गायता आनी शेकी ह्या कोस्टां वरवीं ताका बोरवोसो आनी आत्मविस्वास फावो जाता. भागिवंत माथेव आमकां जेजूच्या कोस्टा मरणाची खबर सांगता. हांव ताका तुमच्या हातीन घालीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात? हो विचार जुदास इस्कारियोतान मुखेल यादनिकाक केलो आनी जेजूचो घात घेवंक तयार जालो. जुदासान पयशांचे आशेक आपल्या सोम्यांक, गुरूक आनी इश्टाक विकून दिलो. आमी आमच्या जिवितांत जायते पावट जोगणी, विस्वासघात आनी फटिंगपण अणभवला आसतलें. कितलो राग, उणेपण आमकां भोगलें ना जायत? जायते पावट आमी दुसऱ्या सोवें अशेंच करता. तांकां आमच्या कोरण्यांन आनी उतरां वरवीं दुखयता. म्हज्याच फायद्याक लागून पेल्याक त्रासान घालता. निचेव करुया. म्हज्याच घोराब्यांत फामिलीच्या वांगड्या मदें एकचार आनी संबंद सांबाळूंक बरे गूण आपणावंक मागुया. म्हजो थाराव. पेल्याक फायद्याक पडटा तसले उपाय घेवंक वावुरतेली.